बाबूश मोन्सेराताक पक्षांत घेवप काय ना ते पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष थारायतलो अशे तरेचो प्रस्ताव आपल्याकडे येवंक ना म्हूण पक्षाचो म्हणयारो राजन डिमेलो म्हणटा। मोन्सेरात आमदार आशिल्ल्यान ताका पक्षांत घेवपाक पयलीं राजिनामो दिवचो पडटलो। ताका लागून हे परिस्थितीत आनी इतले बेगीन हाचेर प्रतिक्रिया दिवप योग्य न्हय अशें राजनान मिडियाक सांगलें। बाबूश मोन्सेरात मात चड कांय उलयना। तो म्हणटा आपूण शरद पवाराक मेळ्ळा पूण एनसीपीत वचपा विशीं 2-3 म्हयन्यां उपरांत सगळें स्पश्ट जातलें। Are you in favor of it? Have you reached out to you all? I'll tell you one thing. At his level, that joining or not joining will not remain in our hands. He will have no voice. So making just a comment and creating another honest person will have no meaning. But has he approached the NCP? Not me. Definitely not me. Then who? I don't know. He should know better. No? He has said. I really cannot say till he joins. So he is about to join. No, if he joins, no, I will make a comment. If I don't, suppose I say yes, it will be strong. He doesn't join. It will become my party. But has Mr. Pawar got back to any of No, the not to me. And if he has got back to the party president, he has not informed us. But I have my doubts about that because he's an unattached person. How will he join unless he has decided to resign from his embassy? Since he's the attached member, no need to resign. No, he has to resign. Resign. He has to resign. He has put as an independent member. How many days are left also? So he can resign anytime. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांनी इको आनी एग्रो फ्रेंडली प्रकल्प उबारपाक मेळटले। सरकार टीसीपी कायद्यांत दुरुस्ती अध्यादेश धाडटलो। 20,000 चौखण मीटर सुवातीचेर इको फ्रेंडली प्रकल्पांक 5% सुवात मेळटली। सरकार स्वयंरोजगार प्रकल्पांनी गुंतवणूक करतलो। 8 लाखां मेरेन प्रकल्पांनी 50% भाग भांडवल, एससी एसटीक भाग भांडवल 12 लाखां मेरेन, स्वयंरोजगार गटांक 25 लाख आनी वेवसायिकांक 10 लाखां मेरेन भाग भांडवल मेळूं येता। मंत्रिमंडळान शुक्रारा हे निर्णय घेतले। We have formulated one scheme to encourage local youths, preferably of Goan origin, to start income generating activities by providing share capital contribution for all activities related to industries and other self-employment opportunities. सरकार share capital contribution दितलो। ज्या प्रोजेक्टाचे कॉस्ट इंडिविज्युअलाक 8 लाखांचो प्रोजेक्ट आणि एससी एसटीक 12 लाखांचो, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 25 लाखां पर्यंत, प्रोफेशनल इंडिविज्युअल आसात जाल्यार 10 लाखां पर्यंत आणि एससी एसटीतलो जर प्रोफेशनल आसात जाल्यार 16 लाखां पर्यंत। महत्वाची गजाल म्हणजे शेअर कॅपिटल कॉन्ट्रिब्युशन जे सरकारचे आसतले ते हेतून 50% आसतले आणि एससी एसटीच्या बाबतीत 80% आसतले। पेमेंट 10 वर्सां खातीर आसतलो। हाच्या बरोबर गोवा स्टेट 25% सबसिडी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड 2015 अशी एक स्कीम, जितूनसून 25% सबसिडी मेळटली। सरकाराचो जर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 50,000 आसा जाल्यार भितरली 25 सबसिडी जातली। कॅबिनेटान एक ऑर्डिनन्स काडपाक अप्रुवल दिला। टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट जो आसा त्याच्या संदर्भातलो आसा। फाटल्या बजेटांत 2015-16च्या आमी एश्युरन्स दिल्लो की आमी इको टुरिझम पॉलिसी आमची लॉन्च करतले आणि जितूनसून इको फ्रेंडली हट्स, इको फ्रेंडली टेंट्स, इको सेन्सिटिव्ह झोन हातून आमी परमीट करतले अशें म्हणटाले। किमान 2 हेक्टर जमीन आसलेले इको सेन्सिटिव्ह झोनान किमान 2 हेक्टर आसले 20,000 स्क्वेअर मीटर, 5% जागेत इको फ्रेंडली किंवा एग्रो फ्रेंडली प्रोजेक्ट किंवा रिसॉर्ट, हाईट नॉट एक्सिडिंग मॅक्सिमम परमिसिबल इन S4 झोन। S4 झोनात मॅक्सिमम परमिसिबल ही 7.5 मीटर आसा आणि स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर ऑक्युपेशन ऑफ टुरिस्ट इन्क्लुडिंग कॅम्पिंग साइट्स, हट्स, टेंट्स, कॉटेजेस ना। घेऊया एक विराम।